प्रितीच्या भावण तुमकां सगल्यांक बरी सांज दिवं. आयज सोमार आनी आमचें शुभ वर्तमान जावन आसा म्हत्वाची 19वी चीट 16 ते 22 पर्यंत. आनी आयज कितें घडटा, एक गिरेस्त तरणाटो जेजूशी येता आनी म्हणटा, गुरुजी, म्हाका सासणीक जिवीत मेलच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय. गुरुजी, म्हाका सासणीक जिवीत मेलच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय. आनी भाव भयणीनो, वो तरणाटो गिरेस्तारलो आनी तो सजमतालो की जेजू कडेन येवन जेजू ताका सांगतलो हें कर तो हें कर, आनी तो खरेंच तें सासणीक जिवीत भोगूंक पावतलो. पूण कितें घडटा, जेन्ना जेजू ताजो प्रश्न आयकता, तो म्हणटा ताका, तुवें सगळे कायदे केल्याय, सगळें बरें कितें जें सांगलां तें घडलांय जिवितांत तुज्या, कित्याक मोजेसान इस्रायली प्रजेक कायदे दिल्ले. आनी भाव भयणीनो, वो तरणाटो जेजूक म्हणटा, हांवें ते सगळे कायदे पाळल्यात, सगळें जें करूंक जाय तें ल्हान थान हांवें ते कायदे पाळल्यात. तर जेजू कितें म्हणटा ताका, 19 वडीन कितें म्हणटा जेजू ताका, तो म्हणटा ताका, तुका संपूर्ण जावच्या खोशी जाल्यार वच, तुज्या लागीं आसा तितलें विकून गरिबांक दी, आनी स्वर्गार तुका इतलें बरें मेळटलें, थेव्यो मेळटल्यो. आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा, तो गिरेस्त तरणाटो थंयचो जेजूक सोडून वता आनी एकदम दुखी जाता. आनी भाव भयणीनो, वो तरणाटो, गिरेस्त तरणाटो, जेन्ना ताणें जेजूक म्हणलेलें की हांवें खरेंच सगळे कायदे पाळल्यात म्हणून, तें खरें न्हय आसलें, तो चुकलोलो आसलो. कित्याक जेन्ना ताका जेजून सांगलें, सगळें तुजें जें गिरेस्तपण आहा तें सगळें भिकाऱ्यांक दी आनी तूं म्हजे कडेन ये, आनी तेन्ना तुका सगळें स्वर्गांत बरें मेळटलें. ताणें तो पयलोच कायदो मोडलेलो. कित्याक पयलो कायदो म्हणलो, आमी देवाचो मोग पयलो करूंक जाय, आमी सगळें सोडून देवाचो मोग पयलो करूंक जाय. पूण ताजो मोग कितेचेर आहलो, ताजी चोत्राय कित्याचेर आहली, ताज्या भांगराचेर, ताज्या सगळ्या गिरेस्तकायेचेर आहली. आनी भाव भयणीनो, जेजून जेन्ना त्या तरणाट्याक सांगलें, तुका सारको कितें म्हणटा तो परफेक्ट जावंक जाय, तुका खरेंच संपूर्ण जावंक जाय, तुवें कितें करूंक जाय, तुवें जें तुजें आहा, तुका सगळें तुवें देव मानून कोण मानलाय तो, तुज्या भांगरान, तुज्या पयशांनी, जी तुजे कडेन गिरेस्तकाय आहा, जो तुजो आतां देव जाला, तो तूं पयस दवर. आनी जेन्ना तूं त्या सगळे तुजे पयशे पयस करशी आनी म्हज्या फाटल्यान लागशी, तेन्ना की खरें तूं सारको कितें म्हणटा ते भाशेन संपूर्ण जातलो. आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा, जेन्ना जेजू ताका एक बरी शिकवण दिता की खरेंच तुका सुर्गीच्या राजान येवंक जाय आनी सगळें तुका देवाचें बरें फावंक जाय जाल्यार तुवें सगळें सोडून म्हज्या फाटल्यान येवंक जाय. तो ल्हान तरणाटो, गिरेस्त तरणाटो एकदम दुखी जाता. आनी भाव भयणीनो, आयज आमी म्हणटा आमी जेजूचो पाटलाव करता, आमी म्हणटा जेजूचेर खरेंच आमी भावार्थ दवरता, आमी म्हणटा आमकां सगळ्यांक स्वर्गार वचोंक जाय. पूण आमी कोणूय जावं ह्या संवसारान, जेन्ना आमच्या जिवितांत कोणूय येता जेजूच्या मदल्यान, म्हणजे आमी आनी जेजूच्या मदल्यान कोणूय येता, तो आमचो देव जाता. केन्ना आमची भुरगीं, आमचो घोव, आमची बायल, आमचो मोबायल फोन, आमचें पोजिसांव, आमचो अधिकार जें आहा तो आमचो देव जाता. आनी देवा मुखार केन्नाय कितेंय देव आमचो जाता, तो आमकां केन्नाच जेजूशी आनी जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत पाळपाक करून दिवचो ना. देखून आयज भाव भयणीनो, खरेंच आमकां कितें गरज आमकां
जेजूचेर आमची चोत्राय दवरपाक, ताज्या उतराचेर आमचे दोळे दवरपाक आनी तें देवाचें उतर पाळपाक. आनी जेन्ना आमी कितेंय हें आमचे भितर आनी जेजू भितर आमच्या मदल्यान तें आमी पयस करून आमी फकत आमची चोत्राय जेजूचेर धरून हें आमचें जिवीत पाळूंक हें आमी आयजतान आमी हाचेर थाराय करुया. एक खेरीत भाशेन जेन्ना आयज आमी ह्या शुवर्तमानाचेर नियाळ कोत्ता, जेजू म्हणना आमकां की आमकां पयशांची गरज ना, आमकां गिरेस्त जावपाची गरज ना. जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, जेन्ना आमी देवाचीं भुरगीं आहात, आमी खरेंच गिरेस्त. पूण आमची गिरेस्तकाय मदल्यान येतकूच जेजू आनी आमच्या मदें येतकूच तेन्ना आमकां जेजूशी पयस वता. आनी आयज एक खेरीत भाशेन आमची गिरेस्तकाय जावनी देवाचें उतर जेजू आमचो जावन आसा आमची गिरेस्तकाय. भाव भयण, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दिसावड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीतान तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.